मंत्री मिलिंद नायकाच्या हस्तुकी सड्यार ग्राउंडाचे तसेच छत्रपती शिवाजी व्यासपीठाचे उक्तावण जाले। सुमार 30 लाख खर्च करून ह्या ग्राउंडाचे काम केला। फाटलो खुबसो काळ थळाव्यांनी हाची मागणी केल्ली, ते प्रमाण हे काम केला म्हण माहिती मंत्री मिलिंद नायकान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर सड्यावेल्यान प्रसाद नायक। आणि ते ग्राउंड याचे डेव्हलपमेंटचे काम आम्ही साधारण हॉटेल फायनान्स अंडर 30 लाखाचे काम या ग्राउंडाचे आम्ही ब्युटिफिकेशन केल्या। म्हाका दिसता संपूर्ण ह्या आमच्या सडा भागात एक ग्राउंड ज्या ग्राउंडाचेर आमच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींची मिटींग जाता आणि त्या पद्दतीन ग्राउंड हे करपाचो एक माझ्या मनात एक इच्छा असलेली की लोकांनी आणि त्याच्या पद्दतीन म्हणजे जे साधारण सिनियर सिटीजन जाणट्यांपासून नेणट्यान तेंकां तो यूज जावपाचो, भुरग्यांका खेळपाक यूज जावपाचो अशें सगळ्यांका धरून त्या पद्दतीचो ग्राउंडाचे आमी डेव्हलपमेंट केला। फक्त हांव लोकां कडेन मागता की तो तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन सांबाळून त्याचो उपयोग करचो। अंडर 30 लाखाचें काम हे गार्डन आनी हांगा एक बारीकसो प्ले ग्राउंड अशें डेव्हलपमेंट जाला आनी गेले कित्येक वर्सां लोकांची मागणी आसली त्या प्रमाणे हो डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट वॉर्ड नंबर 3 आमचे हांगासरले कावन्सिलर शशिकांत परब रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष तेंच्यांनी हे करून घेतला। वॉर्ड नंबर 3 तशी जायती भितरली कामां आयिल्ली आहा आनी बाकीच्या वॉर्डांनी येयला, पण हे एक काम अशें ज्या जाग्याचेर सगळे जाण इवन सगळे पॉलिटिकल पार्टी पासून ह्या ग्राउंडाचो बऱ्यापैकी यूज करता। कला तिथे मंदिर आहा ते लोक वापरता आनी ही वास्तू म्हाका दिसता इतले सुंदर भशेन जाल्या। तेची ओपनिंग आहा, आमी सगळे जाण आहा, आमचे अध्यक्ष संजय भाई सातार्डेकर, कावन्सिलर मुरारी दामू सगळे हाजीर आहा, लिवर रोडीज आहा। तर एक बरें काम हांगा त्या कावन्सिलरान शशी परबान करून घेतलां।